साथ येताची जेव्हा आम्ही हे देवळान तू पहिले एंटर करता. आय एम टॉकिंग अबाउट द न्यू कमर. तेन्ना पहिले पंता येता तेन्ना आम्ही देवस्थानात एटमॉस्फियर पळोवन आहा ती बरो लायक एटमॉस्फियर मनान शांती मेळटा अशी पुरा अनुभव करताची. थोडा एक्स्ट्रेसीन तू बी येताची रेग्युलरली जॉईन जाताची. मागीर कसं जात सांग थोडे जॉईन जाल्या नंतर सुरवे आमगेले एक्सपिरियन्स कशे आसा पण नवीन नवीन लग्न जावन म्हळ्यार वार्डीक जावन हनीमुना गेले कशे एक्सपिरियन्स पळय तसं मन उरता. त्यानंतर हनीमुनाच्यान आयले नंतर कडे कशी संघर्ष करची पडत पळय तशी आमगेल हे लायफान तू आमी कॅन स्पिरिच्युअल लायफान कॅन येताची त्यानंतर आमगेल एक्चुअल संघर्ष स्टार्ट जाता. म्हळ्यार आमकां तेन्ना सुरवेक आमकां हे चॅन्टिंग पुरा सगळे देवाल नाव घेवचें म्हणा देवस्थाना येवचें म्हणा ते पुरा पहिले मस्तची आवडता. त्यानंतर मात प्रॉब्लेम जावचे सुरू जाता. कशें म्हळ्यार आम्ही कसं करचे सुरू करताची वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. पहिले चॅन्टिंग केले त्यानंतर थोडशे सिनियरिटी लेवलार पावले. सिनियर म्हळ्यार वर्स येवचे चड जाले तशी आम्ही लेक्चर सुरू करता. वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड म्हळ्यार इतली इजिली करता की वी स्टार्ट अंडर एस्टिमेटिंग थिंग्स. ते आमगेले प्रॉब्लेम. म्हळ्यार आम्ही पहिले आम्ही खंयची भक्ताक आम्ही इतलो रिस्पेक्ट दिवन घेवन तांगेले उलोवचे आशिल्ले वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. तशीच गुरु आम्ही दीक्षा एकदम कसं म्हणून सांग जोशाने येवन दीक्षा घेतात. त्यानंतर आम्ही गुरुक बी आम्ही वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. तागे इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करचे वचची उरना तितल्या उरता. देवाल नाम होली नेमाक बी आमी तशीच वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. देवा पूज करची म्हण अशी की आम्ही हे प्रसाद आनी केन्ना आम्ही म्हणून घेवन खाताची दॅट ऑल्सो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. म्हळ्यार प्रसाद बी एक साधारण फूड म्हूण लेखताची देवळार म्हळ्यार बी एक कोण एक सामान्य विषय म्हूण लेखून घेताची. आणि डिवोटीज म्हळ्यार कसले तांणी बी मनशां आमी बी मनशां अशी म्हणून लेखून एक करून आमी ऑफेन्स वाडयता वता. अँड ऑल दीज आर स्पिरिच्युअल ऑफेन्स. केन्ना आणि हे रूट कॉज कॅन वेन वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड म्हणता पळय दॅट इज अवर रूट कॉज. हे आम्ही मटेरियली वी स्टार्ट कंपेरिंग केन्ना हे देव पुरा पळयत पळय हे ताका आवडना. म्हळ्यार देव पळयता की अयो पहिले हे चंद कोण आशिल्ले मनुष्य त्यानंतर उगूर निंद करचे सुरू करता. तो लोकांले मिस्टेक्स फाइंड करचे सुरू करता तांगे बद्दल क्रिटिसाइज करचे हे पुरा केन्ना चाल जाता तेन्ना देवाक समज जायना. तेन्ना देव कसं करता हे तागे आमी चड नव्या देवाले ताका दिसून येता की मटेरियल लेवलार खंयची पाप केली उरता ते सीन केली उरता ताका कोणी क्षम करचे येता. पण हे स्पिरिच्युअल लेवलार केन्ना आमी ऑफेन्स करता ताका क्षम करचे जायना. म्हणून देव कसं करता सांग आम थंयच्यान काणू आम मटेरियल डिझायर्साचेर अट्रॅक्ट जावचे सारखे डेलिबरेटली करता. आमगेले हृदयान तू हे डिवोटीज एसोसिएशनाक काण सोडता आणि आमकां मटेरियल अट्रॅक्शनाचेर येवन पावता. आमी रिजन कसले आमकां हे कसले गोत्तूर ना. आमकां दिसून येता सुरवे आमी पयली देवळा वताची ताजे मागीर थोडे वर्स जाले नंतर भायर येताची अँड देन वी कम. केन्ना आमी भायर मटेरियल वर्ल्डान येताची मटेरियल आमगे डिझायर्स कॅन फुलफिल करचे सुरू करता. मात्र तातूंत आनी अपास आमी म्हळ्यार अप्स अँड डाउन्स पळयताची आणि तेन्ना आमी रियलायज करचे सुरू करता ओ आतां आमी केलेली हे सम न्हय आमी कसं की चूक केल्या अशें म्हूण केन्ना लेखून येताची. त्या नंतर आमगेल्या भितर परिवर्तन येता आणि त्या परिवर्तन कसले आमगेल्या ह्युमिलिटी येता न्ही. आमगेले खंयची तो एक फॉल्स इगो फॉल्स प्राइड खंयचे आशिल्ले पळय अहंकार तो नष्ट जाता. त्यानंतर अपास आमकां देव चान्स दिता आणि भक्ताल असोसिएशन दिता आणि ताज मागीर आमी प्रयत्न करून घेवन मुखार हाडटा. मात्र हे एक जन्मान जावचे जेव्हा एक स्टेपान जावचे असल विषय न्हय. कितले लोकांक अनेक जन्म हे पावचे ह्या स्टेपा पावचे लागता. कितले लोकांक देवाल कृपेचेर आशिल्ले आसल्यार तुरंत एक पंथा कळण येवचे ही कॅन कम बॅक टू स्पिरिच्युअल लाईफ म्हणा भक्तीन मुखार येवचे शकता. सो वी सॉ की आमगे रूट कॉज कसले म्हणून आमी पळोवन आयले की आमी हे ऑफेन्स करचे आमगे कसं रूट कॉज म्हणून आमकां कळयले. अँड वी शूड सी टू इट की आमी असल नमुने
ऑफेन्स करचे नजो म्हणून आम्ही प्रयत्न करता. सो कमिंग टू अवर टुडेज टॉपिक, फिफ्थ ऑफेन्स आम्ही खंयचे आयकून आयले आसा, हरिनाम kalpanam म्हणून. Very, it is considering harinam as imagination as an offense. आम्ही हाजे अर्थ कशी अशी एक शॉर्टान सांगल की वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. पण हांगा आमी कसले आयकता अशी आमकां श्रील प्रभुपादान सांगिल्लें की हरिनाम कसले आसा ते सिंपल अँड सबलाइम. very अर्थ कितें एकदम सरळ आणि उत्कृष्ट म्हणून. मात ताजे एप्लिकेशन खंयचे आसा ते सरळ नाही. हरिनाम जप करचे सरळ वय, पण ताजे एप्लिकेशन खंयचे आसा ते सरळ नाही. पण हांगा मी कसं चूक करताची म्हूण कळटा. म्हळ्यार वेन वी कन्सिडर की हरिनामाचे बद्दल इमॅजिनेशन प्रश्न केन्ना येता ताजे मस्त रिजन आसा. आमी आमगेले अंडरस्टँडिंग खंयचे आसा, आमी मटिरियल प्लॅटफॉर्माचेर थिंक करताची. तेन्ना आमकां स्पिरिच्युअल लेवलाची खंयची विचार आसाची जो खंयची ताजे बेनिफिट्स आसा ते आमकां कळल्याची एकदम सरळ नाही. आमी इतले पासून आयकताची, वी कीप रिडिंग बुक्स written by Srila Prabhupada, but still we are not having total faith. म्हळ्यार आमकां नियमित आयकताची भागवतम घेया, पुराण घेयाची, चैतन्य चरित्रामृत घे, इच एंड भागवतमांतला लास्ट श्लोक बी तशी म्हणिल्ली आसा की देव आणि देवा होली नेम अँड दोना कसले डिफरन्स ना, बोथ आर आयडेंटिकल. पण आमगेले थंय तो विश्वास आसा पळय तो धड ना. म्हणले खात्री आमी हे अपराधावयर अपराध करता वता आसाची. हाजे वयर एक सांजशी एक पास्ट टाइम तुमी सगळे लोकांना आयकले उरचें कित्याक म्हळ्यार कितले हांगा पुरा सिनियर लोक आयिल्ले आसा. एक पंता एक ब्राह्मण आशिल्लो. एज सच सो कॉल्ड ब्राह्मण म्हळ्यार पुस्तकांनी वाचचे आमी सांगता जाल्यार आमचे गेल टायपाच्यो म्हण येता. आजकाल आमी कशी वाचता पळय सिरियसली ताजे फॉलो करण्याची खाली वाचची कशी करता पळय. I'm talking to that, not to those seniors who are really implementing. So तो एक टायपा एक ब्राह्मण आशिल्लो आणि प्रवचनांनी दिवचे काम करता आशिल्लो. तशीच आनी एक मोची आशिल्लो. मोची म्हळ्यार चामर कॉबलर. तो कसले तो तितलो वाचील शिकील मनुष्य नाही, मात्र ताका देवाचेर भक्ती पूर्ण आशिल्ली. देवाचेर देवा नांव घेवचें म्हणा देवाचेर पूर्ण ताका विश्वास आशिल्लो. एक पण कसं जाता, नारद मुनी ते ब्राह्मणाला येता आणि नारद मुनी येता खंय वचचे जाता तो ते ब्राह्मणाला येता आणि म्हणटा कशें चलतास तुगेले आणि हांव आतां वैकुंठा वचचे आसा, कसं काम बी आसवे म्हणटा. तेन्ना तो ब्राह्मण म्हणटा वय तू वैकुंठा वचचे आसले तशेंच जाल्यार इश्ट कर न्ही, विष्णू भगवान आप विचार मेगेले मुक्ती केन्ना मेळटा म्हूण विचार म्हणटा. जायतं म्हणटा विचार म्हणून सांग तुका म्हणटा. तेन्ना तशीच मुखार वचचे तो मोची मेळटा वे मोची विचारता सेम प्रश्न विचारता. मोची विचारता तुगेलें काम कशें चलता आसा. तेन्ना तो म्हणटा देवाल कृपा समो देवाल कृपा कशें आसा तशें चलता आसा, बरें चलता आसा अशें म्हणटा. तेन्ना ताका तशी म्हणटा हांव वैकुंठा वचचे आसा, तुका कसं काम आसलें की म्हणटा. तेन्ना तो म्हणटा सेम म्हणटा देवा मेगेल देवाक गेले तेन्ना विचार मेगेल मुक्ती केन्ना म्हणटा. जायत म्हणटा. तशी दोगी लोकां क्वेश्चन घेवन नारद मुनी वैकुंठा वता आणि विष्णू भगवाना म्हणटा की अशी अशी दोन जण आसाची, एक ब्राह्मण आणि एक मोची, आणि तुगेल बद्दल विचारता आशिल्ली की तांगेल मुक्ती केन्ना सांगता वे म्हणटा. तेन्ना देव म्हणटा तो कोण मोची आसा पळय तागेले हे मुक्ती हेची जन्मा जातले आणि कोण तो ब्राह्मण आसा पळय ताका अनेक जन्म काडचे पडटले म्हणटा. तेन्ना हो वापस रिपीट करता देवा हा विचार कसा हो ब्राह्मण आणि हो एक मोची साधारण मोची म्हणटा तू तश कसले म्हणता. काय नाही तू स्वतः कळण येतले तू तशी वचून सांग ताका म्हणटा. मात्र दोघी लोकां परत वतना फुडें सांग म्हणटा. तेन्ना कसं सांगचे की म्हणटा तुमगेल अशी मुक्ती हे जन्मानंतर अशें सांगचे वचनाका हाका ब्राह्मणाक मस्त जन्मलाक सांगचे वचनाका. खाली इतलें सांगत तू हांगा वैकुंठ आयिल्लो तेन्ना देव कसो करचे लागिलो म्हणून म्हळ्यार ताका एक जवाब दी की देव आस पळय एक सूय आस न्हय
निडल ताजेचे पोट्ट्यातल्यान एक हत्तीक क्रॉस प्रयत्न करता प्रयत्न हत्तीक क्रॉस करता आशिल्लो म्हण सांग म्हणटा जायत म्हणटा नारद मुनी तो घेता आणि इकडे ते ब्राह्मणा मेळता आणि ब्राह्मणा मेळना पडे म्हणता की किते नारद मुनी मेळले तू देवाक वय वय देव कसं करचेला गेलो तू गेल तेन्ना म्हणटा तेन्ना देवान सांगितल्यावर सेम डायलॉग म्हणता की देव सुई पोट्ट्यातल्यान हत्तीक काढता आशिल्लो म्हणटा तेन्ना तो ब्राह्मण म्हणटा कसल्या कोणी म्हणशिवे तुगेल उतरांक कसले सत्य ना म्हणता आणि ताजेतले तो काम करता जायत बाबा तुगेल्यानी उलोवन उपयोग ना म्हणता आणि तागेल काम करता तशीची नारद मुनी ते मोचीला वता आणि मोचीला वचून विचारता ते मोची म्हणता कशें आसा देव कसो करता आशिल्लो तुमी ताका दर्शन केलें तेन्ना म्हणटा तेन्ना सेम आन्सर दिता तो नारद तेन्ना नारद मुनी म्हणटा ओ घुईवे देव नेवे तो कसले करचे शकता म्हणटा ते नारद मुनी पूण आश्चर्य जाता की ओ अशी कशी तुका कसं डाऊट ना हांवें विचारता एक सुई वट्ट्यातल्यान हत्ती काडची म्हळ्यार तूं विश्वास कशी की म्हणटा ते म्हणटा अरे हा हे रुखाक तो गुबशील आसा ह्या रुखांतल्यान एक फलां एक बियांतल्यान अनेक हे रूख जाता अनेक झाड जाताची अशी पुरा म्हणटा आणि केन्ना देव एक सीड म्हळ्यार एक बीतल्यान इतलो व्हड रूख करचे शकता तेन्ना ते एक वट्ट्यातल्यान देवाक हत्ती काडची कसो व्हड विशय म्हणतात तेन्ना नारद मुनी कळ्ळें की कोण खरे देवार विश्वास करतलो आणि कोण आर्टिफिशियल हे म्हणून हो ब्राह्मण कोण इतलं शास्त्र वाचिल्लें आसा कितलं ताका देवाल वर्णन कोण आयकल्लें आसा मात तागेल अवस्थ कसो सांग ही डजंट हॅव ट्रस्ट ही डजंट हॅव फेथ इन लॉर्ड्स वर्ड हे आमकां याद कोण घेवपाक की देवाल नांवाचेर कसले अंतर ना केन्ना आमी आयकताची की आमी कितले अनेक जन्मान कितले पाप करता पळय ते पाप आमचेर विश्वास आसल्यार एक पण देवाल नाव घेतलीं मार ते पाप करता साध्य ना तितलें ते एक देवाल नाव घेतल्यार ते नष्ट करची साध्य आसा पळय सो वी कॅन इमॅजिन ताचे अर्थ तशें न्हय की आमी पाप करता वच म्हणून न्हय तशें न्हय की आमी कितले पाप केल्यार बी आमी एक ऑफेन्सलेस कॅन चॅन्टिंग करताची ताजे न आमी वी किल अवर ऑल अवर सिन्स आमगे कितले सिन्स आसाची ते अपराध नष्ट जावन वता अशें सांगिल्लें आसा पण आमी केन्ना हे आयकताची आमकां हे सत्यशें दिसना वी आर लायक दॅट ब्राह्मण ओनली आमकां सत्य म्हूण दिसून येना आनी आमकां अशी सत्य म्हूण दिसून येना केन्ना आमकां विश्वास येना देन वी आर कमिटींग दिस ऑफेन्स दिस इज द 5th ऑफेन्स वीच वी आर कमिटींग आमकां कसं लेखाची ओ हांवें पुरा आयकून शास्त्रांत पुरा जे वर्णन करचे खातीर मात केलेलें आसा ताजेर काय कसले खर काय दीस खर काय ना अशी म्हणून आमी मात तेन्ना लेखून लेखून आमी तेजेची ग्लोरीज कितली म्हणून आसा तेजी महत्व दिनाची पण पळोवचें गेल्यार ते हरिनाम खंयचे आसा ते खंयचे एक साधारण विशय न्हय नरोत्तम दास ठाकूर कसं म्हणटा सांग बोलो केरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन ते हांगाची साऊंड हे न्हयची दिस ट्रान्सेंडेंटल वायब्रेशन हरिनाम संकीर्तन त्याची देवाल नाव आसा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ते हे भौतिक साऊंड न्हयची मात आमकां हे डायजेस्ट करचे म्हणून आमकां अंडरस्टँड करचे म्हणून आमकां फेथ ना ते निमित्तान आमगे ऑफेन्स हांवें ऑफेन्स करता उरता हाजी पयली आनीक एक पास्ट टाइम सांगता अँड हे पास्ट टाइम चैतन्य भागवतान तू बी ताजें वर्णन केलेलें आसा चैतन्य चरितामृतान तू ताजें एक सान शॉर्टान सांगिल्लें आसा अंत्य लिलान तू वी ऑल नो अबाउट हरिदास ठाकूर हरिदास ठाकूराले कितले आमी आयकताची नामाचार्य हरिदास ठाकूर म्हणून ताका नांव पडिल्लें आसा तांगे बद्दल आमी अनेक आयकल्लें आसा तांगेले तांकां तर अशी की स्वता माया देवी तांगेल चॅन्टिंग पळोवन तांकां टेस्ट करचे आयिल्ले दोन पंथां तांगेल टेस्ट जाल्लेली आसा एक पंथ हरिदासाल टेस्ट एक हिराबाई म्हणून ताका धाडिल्लें रामचंद्र खानान तेन्ना तागेले ते चॅन्टिंग कितली इफेक्टिव्ह भंग करचे खातीर धाडिल्ले अँड वी ऑल नो दॅट फर्स्ट टाइम की
ती कोण हिराबाई आशिल्ली ती 3 दिवस लगातार तिने हागेले चॅन्टिंग डिस्टर्ब करचे प्रयत्न केले, मात अल्टिमेटली जालेल कसं म्हणजे चॅन्टिंग इफेक्ट इतलो आशिल्लो की ते तिगेलांचो हृदय परिवर्तन येऊन तिगेल नाव लक्ष हिरा जालें पळय. म्हळ्यार हरिदास ठाकूरान तिगेलो उद्धार केलो. ही कुड हॅव लेफ्ट दॅट प्लेस 3 दिवस पहिले ताका कशी कळण घेवन आयली आशिल्लें ना, तर ते जिवाल एक उद्धार करचे खातीर ते बायल म्हणजे उद्धार करचे खातीर तो थंय राबून आणि तिका हरिनाम दिवय आशिल्ले आणि तिने बी 3 लाख म्हणजे सुरू केले अशी तिगेल एक उदाहरण आसा. सो हांव एक खंयची फर्स्ट टाइम सांगचे आशिल्लें हरिदासाल बद्दल म्हणून हरिदास ठाकूर तो हिरण्य मजुमदार आणि गोवर्धन मजुमदार दोन भाई. गोवर्धन मजुमदार ही काणी बी तुम्ही सिनियर्सान आयकल्ले उरच्या पाव. सो गोवर्धन मजुमदार कोण असा तो रघुनाथ दास गोस्वामी छठ गोस्वामी म्हणतात तागेल फादर. सो तांगेल घरान तांगेल एक प्रिस्ट उरता बलरामाचार्य. तांगेल तो रेग्युलर ताणे अशी भागवत क्लास आणि कंडक्ट करचे अशी उरता. आता कोण गेलो हरिदास ठाकूर खंय आसा तो हिरण्य मजुमदार आणि तांगेल कॉन्टॅक्ट आयिल्ले नंतर बलरामाचार्य थंय उरता म्हूण जालें. तेन्ना बलरामाचार्याक कळण घेवन येता की हरिदास कोण आसा तो दिवसा इतले लाखांतल्यान हरिनाम चॅन्टिंग करता आणि वयल्यान तांगेले खंयची नॉलेज आसा हरिनामा बद्दल विश्वास म्हणून ते भक्तीची अद्भुत आसा. म्हणून तो कसं करता की हे एवरी सप्ताह प्रोग्राम दवरता नवे तांगेल हे मजुमदारा थंयची प्रोग्राम केन्ना दवरता तेन्ना एक बंदा म्हणटा की हे बलराम आचार्य तांगे प्रिस्ट आसा तो म्हणटा की आज आम्ही हरिदास ठाकूरा मुखांतर आयकुया म्हणटा. थंय सगळे ब्राह्मण लोक एकट्ठा जाली उरता आणि ब्राह्मण लोकांक सगळे लोकांना हरिनामाची ग्लोरिफिकेशन मस्त आयकून करताची. तेन्ना थंय कसं जाता हरिदासू बी सगळे म्हणटा ते एक लोकाले एक मत उरता की म्हळ्यार आमी देवाल नाव घेतल्यार आमकां आमगे पाप नश्ट जाता अशें पुरा म्हणटा. तेन्ना हरिदास म्हणटा की देवाल नाव घेतल्यार आमकां आमगे पाप नश्ट जाता पळय पण ताजे पयले आमकां कृष्ण प्रेम मेळचे ते आमगेलो उद्देश. पाप नश्ट खंयचे आसता सेकंडरी अशें म्हणटा. आणि आम सगळो बघतोच की हे 3 स्टेजेस आसा. पहिले नाम अपराध स्टेज येतात, नंतर नाम अभास आणि कडे शुद्ध नाम. आणि तेन्ना तो कसं म्हणता की आम्ही केन्ना हे नाम अपराधा वयल्यान नाम आभास स्टेजार केन्ना येता म्हळ्यार वी स्टार्ट रियलायझिंग अवर मिस्टेक्स अँड वी थिंक ऑफ इम्प्रूविंग देम तेन्नाच आमगेले पाप नश्ट जावचे सूट जाता अशें म्हणून तो प्रवचनांत म्हणून जालें. आता ते सभेन ते ब्राह्मणाल सभेन एक ब्राह्मण उरता तागेल नाव तो अगदी चंद ब्राह्मण तागेल नाव गोपाल चक्रवर्ती. तागेल स्वता चंदाई बद्दल अगदीच रुबाब म्हणटा पळय तशें आशिल्लो. मात्र ने ताण केन्ना हे हरिदासाल उत्तर आयकत की अशी कशी म्हणले बाबा हाणे नामाबा स्टेजार आशिल्लो तरी सगळे पाप नष्ट करतात. आम्ही हांगा अनेक जन्म घेवची आयकत आसाची शास्त्रांत पुरा आणि हो कसं सांगता असा हरिदासू हाण सांगील काय उपयोग ना अशें म्हणून सगळे सभे मुखार ताका इन्सल्ट करता. आणि इन्सल्ट इतल्याने ताका एक चॅलेंज शे दिता की जर नामाबासाचे कोणाल्याची हे उद्धार जाले ना जाल्यार जर तागेल पाप नश्ट जाले जाल्यार तुका नाक खंयचे आसा नोज ते कट्ट करता अशें म्हणून ताका म्हणटा. हरिदास तो सिंपल वे एक्सेप्ट करता पण ना म्हणटा. मात थंयच ते कोण हिरण्य मजुमदार गे गोवर्धन मजुमदार गे बलरामाचार्य तांकां पुरा आश्चर्य जाता आणि मस्त वायट दिसता. सॉरी हांगे नवरात्री निमित्तान थोडेशे बॅकग्राउंड म्युझिक तुमकां आयकुपा पडटले. आय एम सॉरी इफ यू आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड म्हळ्यार हांगा गुजरात नवे हे हांगा आरती टाइम त्या निमित्तान चलता उरतले. आय होप आय एम ऑडिबल. मुरलीधर शरण प्रभू आय एम ऑडिबल राईट? ओके. सो हांगा कसं जाता की म्हळ्यार सगळे लोकांक मस्त वायट दिसता की इतले वरिष्ठ ब्राह्मण आले वरिष्ठ वैष्णव आले अपराध कशी करचे शक्य बाबा इतलो ब्राह्मण हाका कसो नमून अशी अक्कल आसवे सगळे लोकांक अशेंपण अपराध करतावे म्हणून म्हणतात. तेन्ना
हरिदास ठाकूर आता कसले जी फरक पडना कोणाना तागेले अपमान करो कसले करो तो तृणादपी मनुष्य नव्हे ताका कोणाले अपमान केल्यारी ताका कसले फरक पडना सम्मान केल्यारी ताका काय फरक पडना ताका चॅलेंज म्हणले तो चॅलेंज खाली एक्सेप्ट करता ते एक्सेप्ट करचे कशी कसं जाता ते सगळं का मस्त वाईट सुन नंतर तर मी कसं म्हणतायच की म्हळ्यार हे मनशाक अक्कल ना हाक वरिष्ठा मुखार कशी उलोवपा म्हणून ना हाद नंतर हाण हे सभाक येवच्याक ना अश पुरा म्हणटाची हाय हरिदास ठाकुरान जरी ताका माफ केल्यार 3 दिवस जाले नंतर कसं जात की म्हळ्यार देव नव्हे चैतन्य महाप्रभू ताका हे आवडना मेगेल शुद्ध भक्ताल निंद केली वे मग ताका आवडनाशी तागेले ते कितले चंद रूप आशिल्लें पळय तागेले नाक लेप्रोसी निमित्तानं मेल्ट जावन पोट मत पळय इतले कर्स मेळटा ताजेन आमी लेखता कोणाची शुद्ध भक्ताले कोण शुद्ध नाम केन घेताची तागेले जर विश्वास दवरना जाल्यार कसले ताजे परिणाम येता हे कितें आमी पूर्व युगातले काणी आयकने ही खरे सत्य घटना याची युगाचे आम्ही हरिनामाची इम्पॉर्टन्स मस्त ऐकत आईल असाची अनेक अनेक युगांत ऐकल आसा आम्ही दुर्वासा मुनीन केन्ना अनेक शिष्या ओटून द्रौपदी थंय गेली आशिल्ले फॉरेस्टांत जेवण करचे तीन फक्त तागे तिगे लक्षय पात्र खाल जाले नंतर बी तिने देवाल नाव स्मरण करचे देव तुरंत थंय हाजीर जालो ते आम्ही पुरो ऐकल आसा पण आम्ही हे पुरो विषय कसो म्हूण लेखताची ओ हे नेवे हे द्वापर युगाची काणी ही काणी म्हूण लेखताची आम्ही ताची खरी म्हूण लेखून घेनाची वी कन्सिडर ऑल दिस एज इमॅजिनेशन केन्ना आमी अशी करताची की ते आमी अपराधावयर अपराध आमी करून घेवन येता आसा सो वी हॅव टू बी केअरफुल की आमी असो नमुने अपराध करचे ना कसले की म्हळ्यार देवाल नाव खंयचे आसा की आमी आयकले की देव आनी देवाल नावा मध्ये कायची अंतर ना आनी हे गोलोकांतल्यान आयिल्ले नाच वर्ड हे हांगा समजूच न्हय आनी केन्ना कोण देवाल नावाचेर कितले चड मनस्पूर्वक कितले करता देव आमगे मुखारी आता आमी देवाल नाव घेवन देवाचेर विश्वास करना जाल्यार हाजे अर्थ कशे जाता सांग देव कसो लेखता की हो म्हाका आपयता उरता आनी हांव आयिल तेन्ना हो म्हाका रिस्पेक्ट करना अशें म्हूण लेखता पण देव दिसा वपास आमी वपास स्मरण केले तशी देव वपास येता पण ताजे अर्थ अशी न्हय की आमी ताजेचे डिसरिस्पेक्ट करता जो इमॅजिनेशन म्हूण थिंक करता अशें म्हूण घेवन न्हय आमी केन्ना चॅन्टिंग करताची आमकां आतां देवा बद्दल आमी कसो करता शास्त्रांत मुखार आनी केसो म्हूण आयकता देव म्हळ्यार एकदम इंडिपेंडंट म्हूण आयकले ताका कोणालेची हाजेर डिपेंड ना म्हूण आसा तांणी एक नायस एनोलॉजी विच आय रिसेंटली हर्ड आय वूड लायक टू शेअर अशें म्हणून की देव म्हळ्यार खंय एक पतंगावर पतंग इन द सेन्स कायट एक कायट कशी इंडिपेंडंट उरता पळय हव्यार उरता आशिल्ल्या वरी तशी मात्र एक मनुष्य एक फिरकी घेवन राबिल उरता ते दोरी धरून घेवन केन्ना केन्ना सोडता केन्ना केन्ना धरून घेवन उरता आनी ते पतंग केन्ना आसा तो इंडिपेंडंट पूर्ण ते पतंग ते दोरी कंट्रोलाचेर उरता भंय की न्हय तशीच हे हरिनाम म्हळ्यार खंयचे आसा ते दोरी वारी आनी आमी केन्ना ते दोरी धरून घेतले मनुष्य आमी ते आमगेली चॅन्टिंग अशी उरता की आमी ते इंडिपेंडंट आशिल्ले देवाक आमचेचेर डिपेंडंट करता इन द सेन्स कशी म्हणटा न्हय केन्ना अहम भक्त पराधीना म्हणून आमी आयकता न्हय तशी आमी आमगेले चॅन्टिंग इतले इफेक्टीव उरता की देव स्वता डिपेंड जावता भक्ताल वशांत येवका तशी आमी चॅन्टिंग करून तशी आमी विश्वास दवरता ना की अशी न्हय की विश्वास नशी देव कसो करतलो अशें म्हळ्यार उपयोग ना एट द सेम टायम आमी अशी न्हय की आमी चॅन्टिंग आमगे प्रयत्नाचेर करताची अशें म्हणून बी लेखचे ना आमी चॅन्टिंग करता वय मात्र फक्त आमी आमगेले एफर्ट घालून चॅन्टिंग केल्यार बी उपयोग ना कसो लागी म्हळ्यार चॅन्टिंग खंयचे आसा ते इफेक्टीव जावचे ताका एक सपोर्ट म्हूण एक उरता आनी ते सपोर्ट कोण तुलसी महाराणी म्हळ्यार एक शुद्ध भक्त तांगेले एक आशीर्वाद उरता गुरू आशीर्वाद उरता साधू संग उरता हे पुरा जर आमगेचेर मेळना केन्ना तेन्ना आमी खाली बसून एक कणे बसून आमी चॅन्टिंग करता म्हळ्यार आमगे हे चॅन्टिंग इफेक्टीव जावचे शकना
सो वेन वी थिंक की हो आम्ही लेखताची की आम्ही आता चॅन्टिंग करचे सुरू केल्या आम्ही बाकी लोकांक की मस्त बरे करून बरे पूण आम्ही लेखिले आमगेल चूक आमगे थोडे वर्स जाता चॅन्टिंगाक तेन्ना आमी लेखता यो आमी इतले वर्स दोन जप करता आसा मात मागीर कसले काय इम्प्रुवमेंट काय आयल ना कसले आयल ना थोडे लोक कसे उरताची इम्प्रुवमेंट आयल ना जाल्यार विचार करताची म्हजेचेर कसले इम्प्रुवमेंट आयल ना मागीर भक्ती कित्याक वाडील ना म्हणून आमी अशें विचार करतात आनी थोडे लोक कसे आसा पुरो जगात लोक आसा तांगेले की आमी बरे न्हय तांणी काय करनाशी आसा ताजे पासून आमी जप कोणी करता पण आमी अशी जप करून विश्वास नाशी जप करना आसा ते शो बॉटल म्हणटाची म्हळ्यार ताजी जी मनशी पुरती जप करता म्हणटा पळय तशी तशी जप केल्यार उपयोग नाही केन्ना आमी जप करताची केन्ना देवाचेर आमकां प्रेम भाव म्हण भाव ना अशी आमकां फिलिंगान अशी आमी चॅन्ट करता ते चॅन्टिंग वेस्टेज ताजे कांय उपयोग ना तसं केल्यार उलटा आमी अशी अपराध कोण जर केल्यार आमी नरका वचका म्हणटा अशी नाही की खाली आमी चॅन्टिंग कोण आमी नर्त करता उरचे तशें केल्यार उपयोग सो वी हॅव टू आयडेंटिफाय की आमगेल कसली चूक आसा आनी तेन्ना वी रियलायज की ओ हेजेचेर विनम्रता म्हूण भावू ना म्हाका सहन शक्ती म्हणू ना हे हांव केन्ना आयडेंटिफाय करता केन्ना हांव गुरू शरण घेता तांगे इन्स्ट्रक्शन केन्ना फॉलो करचे सुरू करता then we come to namabhas and slowly and gradually we come to the शुद्ध सत्व नाम पण ते इतले आसान नाही इतले सरळ नाही ताका आमकां मस्ताची कसं म्हणटा सांग प्रयत्न करपा पडटा कशी एक सांचेरड न्ही स्कुला वता चेडू नवीन नवीन आशिल्ले तेन्ना टिचर ताका बरें शिकता एबीसीडी बरो सुचे सांगता तो कशी मस्त मिस्टेक करता बरो जाका येना स्ट्रेट लायनस स्लॅन्टिंग लायनस स्लिपिंग लायनर आनी कत्रे कोण शिकोवचे प्रयत्न करता आनी कडेन मात प्रॅक्टीस कोण 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 हो कडे तो लायक रनिंग हँड रायटिंग बी बरोवचे सुरू करता 4 लायन्साचेर बरोवन म्हणा कडे 2 लायन्स 4 लायन्स आनीक आनीक लायन्स बुक्साचेर ताका कशी प्रॅक्टीस करून 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 कशी तागे हँड रायटिंग कशी सुदरता पळय तशीच आमी केन्ना चॅन्टिंग कितलेच आमीचेर चूक जाल्यार बी आमी सोण दिवचे ना आमी आमची आत्ता चूक जाल्ले व्हड न्ही मात तेन्ना मस्त विचार येता जप करपा जाल्यार येवो सोण दिवका ते आमी चॅन्टिंग सोण दिवचे न्ही विचार सोण दिवका आनी आमी आमगे चॅन्टिंग कंटिन्यू करता उरका आनी एक पण अशी स्टेज येता की आपूण इतले तरी रियलायज जाता आमकां तो आतां कशें आमी गोड वस्तू म्हणा फॉर एक्झाम्पल आमरस आता कशी सीजन गेल म्हणा आंब्याचे नाजाल्यार आमरसा वेळार आमी कशी आमरस खावपा जाल्यार कशी टेस्ट घेवन घेवन खाताची किंवा गडू आंबो म्हणा अशी कशी आमी टेस्ट घेवन घेवन खाताची तशी आमकां चॅन्टिंग करताले ते ऑटोमॅटिकली फिलिंग येवचे सुरू जाता पळय ते जे केन्ना पासून येना तितले पासून आमी लेखा की आमी आमगेला की इम्प्रुवमेंट स्टेजार आसा आमी लेखून येवपा मात्र आमी केन्ना गिव अप करचे ना आमगेले जावं तितलें आमगेलें चॅन्टिंग खंयचें आसा आमी कंटिन्यू करता उरका आनी अशी न्हय की मनान तूं केल्यार उपयोग म्हळ्यार सायलेंटली न्हय केन्ना आमी सायलेंटली करता थोडे लोकांक अशी भंय सुट्टा की ओ मनान तूं केल्यार जायना हांवें मनान तूं केल्यार जायना म्हण प्रश्न न्हय मनान तूं केल्ले ताजे कितले लाभ आसा ताजे की 100 पटीन चड केन्ना आमी लावडली चॅन्टिंग करता तेन्ना आमगे चॅन्टिंग कशी उरका अटेंटिव्हली म्हळ्यार मात ते इफेक्टिव्हली जाता आनी आमी 2 वस्तू ओपन दवरपा म्हणटा आमी जप करपा जाल्यार एक तोंड आनी कान आमी केन्ना म्हणिल्लो आसा आमगेले कानारी मस्त पयले आयकल्यार पुरो ताजे नंतर हडहडून आयकुचे म्हणचे सुरू करचे अशी न्ही की लोकां डिस्टर्ब जावप सारके बी म्हणचे ना पण आमी कशी चॅन्टिंग करता की आमगेले लक्ष आमगेले म्हणिल्ल्या वयरी उरता ते आमगेले इफेक्टिव्ह चॅन्टिंगाचे ब्रीथ आनी केन्ना आमी तशी करताची तेन्ना ऑटोमॅटिकली आमगेले हातूंत इम्प्रुवमेंट येता अनेक हातूंत शास्त्रांत ताजे वर्णन आयकताची की देवा नांव म्हळ्यार ताजे कितले फल आसा कितले तप कराची कितले यज्ञ कराची अनेक अनेक जन्म पसून कराची ताजे खंयची फल मेळना पळय ते फक्त आमी नामाभासा लेवलार आशिल्ले तेन्ना दोनू आमकां मेळचे सुरू करता म्हणून आपण विचार करता की हे आमी चॅन्टिंग म्हळ्यार खंयची वस्त आसा आमी कशी सरळ रिते दिवता कित्याक स्वता देवची चॅन्टिंग इज नॉट होली नेम इज नॉट डिफरंट फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ
ताचे खातीर एक आमी केन्ना देवाल नांव घेताची तेन्ना अशी म्हणलें ना की ओ अशी एक मेकॅनिकल एक्टिविटी म्हणून कोण केल्यार उपयोग ना. तशें जर केल्लें आशिल्लें जाल्यार पास आमी हे सेम अपराध खंयच्यात 5th ऑफेन्स आसा पळय इमॅजिनेशन त्याची कॅटेगरी येवन पावता. 5th 6th 7th हे खंयची 3 ऑफेन्स दे आर इंटरकनेक्टेड टू इच अदर. नेक्स्ट कोण स्पीच करयतलो ताजे बद्दल नेक्स्ट ऑफेन्सा बद्दल डिटेलान सांगतले. पण आमी इतलें याद दवरून घेवपाक की आमी हे खंयचे असलो मने ऑफेन्स करताची तेन्ना वी आर आमी आमगेले पांयाक कुलाडी मारली म्हणटा पळय तसं काम करताची. तेन्ना आमगेले जर आम स्वता केन्ना विश्वास ना तेन्ना आमी लोकांक कशें विश्वास दिवचे. केन्ना लोकांक केन्ना म्हणटाची की तूं जप केलें तुगेलो उद्धार जातलो म्हण आमी स्वता जर डाउटफूल आशिल्ले जाल्यार आमी लोकांक कशी सांगचे. तेन्ना आमगे फर्स्ट प्युरिफिकेशन जावपाचें फर्स्ट इम्प्रुवमेंट आमी करची प्रयत्न करता. Then we can think of improving others. So our goal is not to uplift others first. First we have to think की आमी खंय आसाची म्हूण पळोवपाक. आमगे चॅन्टिंग कशी इफेक्टिव्ह आसता. ऑफकोर्स ग्रुप चॅन्टिंग केन्ना वैष्णवाल आशीर्वाद घेताची तांगेल केन्ना मार्गदर्शना मुखार चलताची तेन्ना आमगेले हातूंत परिवर्तन जाता. आमकां आचार्यान हे 5 ways दिलेले आसात. लास्ट टाइम बी आय थिंक आय हॅव सेड अबाउट दिस की हे चॅन्टिंग खंयचे आसा ताजे एक फर्स्ट स्टेप अट्रॅक्शन आकर्षण. आता ते आमी नवदा भक्ती स्टेप्स करत आसा नव्हे श्रद्धा साधू संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ती म्हणा कडेली निष्ठा रुची आसक्ती भाव प्रेम हे पुरो आमगेले नवदा भक्ती 9 स्टेप्स आसा ते हांगा पयलेच खंयचे आसा अट्रॅक्शन टुवर्ड्स नाम ताजी मागीर खंयचे अटेन्शन म्हळ्यार आतां म्हणा आमी रस्त्यार वताची रस्त्यार खंयचे एडवर्टायजमेंट बोर्ड केन्ना सिग्नलांनी येईल तेन्ना ते हे पळयता न्हय एडवर्टायजमेंट बोर्ड कशें आमी अट्रॅक्ट जाता ती अटेन्शन आमगेले कशें ताजे वयर वता. सो तशीच आमगेले पयलेचे हरिनामान प्रकार पयली कसो स्टेप आशिल्ले अट्रॅक्शन देन कम्स अटेन्शन. देन केन्ना अटेन्शन कंप्लीट उरता ताचे नंतर आमगेले एब्सॉर्प्शन जाता म्हळ्यार आमगेले मन पूर्ण मायंड हांगातरी वतना जप करपाक जाल्यार आमगेले संपूर्ण मन खंय आसा ताजेरी लागून उरता कसल्याचेरी देवाल नांवाचेर उरता. ताजे मागीर चवथेच खंयचे येता की म्हळ्यार अटॅचमेंट आमकां आसक्ती येता देवा नांवा वयर ऑटोमॅटिकली आसक्ती येता. ताजे नंतर फायनल स्टेप म्हळ्यार एफेक्शन म्हळ्यार भाव येवन प्रेम. केन हे 5 स्टेप आमी फॉलो करताची आय अगेन रिपीट अट्रॅक्शन अटेन्शन एब्सॉर्प्शन अटॅचमेंट ताजे नंतर एफेक्शन. केन्ना आमी हे सिस्टमॅटिकली केन्ना फॉलो करताची हे स्टेप बाय स्टेप तेन्ना आमकां लेखा की आम कृष्ण प्रेम उत्पन्न आमचेर जाता आनी वी विल स्टार्ट चेंटिंग ऑफेन्सलेस अशें म्हणून आमगेले हांगा प्रयास कायम करता. आज सपोज आमी जर आमचेर अशें अपराध जालो ओ बाबा आतां कसं करचें अशें म्हळ्यार एक प्रश्न येता की आमी केन्ना आमी जप करताची आमी लास्ट टायम आमी आयकल्लें नेक्टर ऑफ डिवोशन सिरीजांत हांव एक चॅप्टर काडिल्लो तेन्ना आमी शॉर्टान सांगिल्लें आशिल्लें हांगा म्हाका ह्या पर्टिक्युलर ऑफेन्सा वयली सांगची म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली आसा की आमी केन्ना जप करताची हे 5th ऑफेन्स खास करून आमी केन्ना हे इमॅजिनरी म्हूण लेखताची तेन्ना आमी कसं करपा म्हण प्रश्न तेन्ना आमी कसं करपा की म्हळ्यार आमकां प्रायश्चित करपा कशी प्रायश्चित करपा हांगा हरिनाम चिंतामणी श्रीनाथ ठाकुरान ताणें चंद करून बरयलें की आमके असलो मनो अपराध करताची की आमी ते दांता मध्ये काही तण घेवन वचका खंय आनी खंय वैष्णवाल मध्ये वचून आमी आमगे ऑफेन्स आमी कन्फेस करता म्हळ्यार आमी सांगता आमी अशें आमचेर विश्वास ना कसं करचें म्हणून एडमीट करता सगळ्या लोकां मुखार आनी ताजे नंतर तांणी सांगिल्लें तांगेले मुखांतर आयकूंक कंटिन्युअस 5 टायम्स आमी आयकून तांणी केन्ना आमी फॉरगिव करताची केन्ना वैष्णव आमी फॉरगिव करताची तेन्ना आमी लेखून येवपाक की आमगेले हे एक रेमेडी. ताचे अर्थ अशें न्ही की आमी हे चूक करता वचून कडेन वैष्णवाल सांगती घेवचें अशें म्हणून एकादूळ आमचेर चूक जर जाता आमी वी आर कमिटींग दीस ऑफेन्स ऑफ considering the glories of Harinam as imagination, then what we have to do is we have to place a blade of grass in between our teeth and go to the assembly of Vaishnavas. Harinam Chintamani
सांगिल्लें आसा आनी तांणी केन्ना आमकां फॉरगिव करताची तेन्ना आमी लेखून येवपाक की आमचे चेरी कृप जाल्ली आसा आनी केन्ना वैष्णव कृपा जाता तेन्ना मात आमी चॅन्टींग आमगेलें केन्ना आसा सरळ सरळ न्ही ते बरे रितेरी जाता म्हणून आमी लेखून घेवपाक आनी हांचे कसले शॉर्टकट अशी म्हणून घेवन बी ना की अशें हांव अपराध केलो हाजेच्यान सुटचें जाता अशें म्हणून आमी माफी बी मागून घेवपाक वैष्णवा कडच्यान आनी ताजे नंतर तांणी केन्ना सांगता ताजेर पूर्ण विश्वास दिवन आयकूच प्रयत्न करता आनी जाऊ तितलें चड आयकत नियमीत रुपार एक पंत आयकून सोडून दिवचें तशें डेली बेजिसार आमी आमकां श्रील प्रभुपादान आमकां हाची खत्रिको दिलेली आसता आमचे 10 ऑफेन्स खंयचे आसा हे सांगचे पयलेची आमकां हे शिक्षा अष्टकमाची पठन करयताची मंगलाचरण सॉरी मंगला आरती कोण जाले नंतर सिस्टमॅटिक प्रोसेस कसा खातीर दिलेली आसा की म्हळ्यार आमगे लायफ ना जाल्यार एकदम मटिरियल तरीकेन वेस्ट जाता आसा ताका एक सिस्टमॅटिक आमचे ह्युमन लायफ दिलेला जे पर्पज सॉल्व करचे खातीर आमकां हे श्री प्रभुपादान आमकां सिस्टमॅटिक लायफस्टायल दिलेली आसा आनी हे आमी कितले बरें कोण घेवन हाजे इम्प्लिमेंटेशन करताची हे आमी केन्ना ऑफेन्सा बद्दल बी आयकतात नंतर केन्ना आमी तुळशी महाराणी मुखार बसून जेवा देवा फोटो मुखार बसून ऑफेन्सेस केन्ना चॅन्ट करताची तेन्ना आमगेलें चॅन्टींग जाऊ तितलें प्युअर जाता वता. So this is what I wanted to share about this particular offense. हांव कसले जर चूक जर केली आशिल्ली म्हाका क्षम कराची आनी तुम पुरा लोक म्हालगड आसाची चडशे कोण लोक म्हालगड आसाची म्हाका सांगचे तांकां कसल्याची चूक जर आशिल्ली आसतली म्हाका करेक्ट करच्याक हांव तुमकां विनंती करता. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. भारी संदर्भार तुम्ही आमकां सांगून दिल्या हे जे आमगेल सिरीज चाल आसा 10 ऑफेन्सेस टू होली नेम आमी मस्त काळ टाकून भागवत पुराण कोंकणी प्रयत्न करता आसा की भक्ती म्हळ्यार कसं ना हे आमगेल सगळ्याल्या आयुष्यान तू हे धन जे आसा ते मेळ्ळेलें आसा ते आमी कशें वाडोवन घेवकाय हे सगळ्यांक डिस्ट्रीब्यूट करचे हे भागवत पुराण कोंकणी मस्त प्रयत्न करता. भगवत गीता सेशन्स झाले ताजे मागीर ईशोपनिषद आणि मस्त प्रकारे प्रयत्न केला आणि या सगळ्यान तू जे फोरमोस्ट आसा ते चॅन्टिंग जस्ट चॅन्ट अँड बी हॅपी आमी आयकलेलं आसाची पण त्या करताना कशें आता 9 प्रोसेस जशी माताजीन तावळ सांगेल तशीची प्रल्हाद महाराजान आमकां सांगिल्लें आसा श्रवण कीर्तन तशी करता ते 9 प्रोसेस आसा तातूंत सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसा श्रवण आणि कीर्तन. आता हे श्रवण कीर्तनाचे मोस्ट इम्पॉर्टंट जे असं चॅन्टिंग असं चॅन्टिंग 2 प्रकारार जाता. एक स्वताल खातीर जे करतात ताका आमी जप म्हणटा ती आणि सकाळ भक्ताल संघान तो मेळून आमी जे देवाल हरिनाम घेताची ताका संकीर्तन म्हणटाची. हे मोस्ट पॉवरफुल आसा. आता जगन्नाथपुरी धामान तू आमी प्रसादा विषय महात्म्य आयकताची त्या औदार्य धाम आसा पण ह्या उदारते विषयान सगळ्यात चढ उदार कोण म्हणतात ते आमी नमो महावदान न्याय कसला म्हणतात तांकां सगळ्यात चढ उदार म्हण तांकां कसला म्हणटाची की सगळ्यात थोड जे धन आसा गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन त्यात आनी थंय दाखवून येवन आमगेल खातीर फ्री डिस्ट्रीब्यूट केला. सगळ्यात व्हड साधन जे आसत आनी आमकां फ्री डिस्ट्रीब्यूट केला. आता त्या प्रकारे आम्ही सकट जप करता आसाची जाल्यार तंतू जप करताना हाजे फुडें आयकलेले विशय तुमकां सांगता म्हाका ते आयकताना मस्त लायक जाले म्हणून हांव आज सांगच्या प्रयत्न करता. आमी चॅन्टिंग करता बाई पण ते कशें आसा आतां आमकां कसले भिक्षा जावका भिक्षा मागू वतना आमी आमगेल झोळी जावं कसं आयदान घेवन गेल्यार आमकां भिक्षा दितलो तो दान करता तो धान्य घालता आमगेल झोळीन तू पण त्या झोळीक मस्त पिंदील असते मस्त वाटत आसता तू तो रकयत बाई पण त्या रक कोण जाता आमी ते पोटली ओट्टू करतना आमगेल पोटलीन कसं व्हरतले कारण ताका इतली मस्त वाटते आसाची की कांय व्हरना. एक चांग आयदान जरी व्हेले पण त्यान तू जर ते वाटते आसा मस्त कडेन भेटलेलो आसा तातूंत तू अमृत जरी रकयल्यार कितले व्हरता तातूंत जशी वयल्यान रकय आमी वॉशिंग मशीन पळयताची तातूंत एक इनलेट पायप आसता तशी आउटलेट असतात त्या आउटलेट बंद जायनासतना आम्ही वयल्यान इनलेट उदक घालता राबल्यार
वॉशिंग मशीन उद्दा बरतवा ना तशीची आम्ही चॅन्टिंग करू हे हरिनामा धन जमकोचे प्रयत्न करता असताची. दिस इज द ओनली थिंग वी कॅन हॅव आफ्टर अवर डेथ. ह्या धन मात्र आमगे लोटू असतल्या विंगड हांग जे भौतिक धन आम्ही ओटू करतात त्या कसले आमगे लोटू व्हर ना. पण ह्या करताना जर आम्ही ह्या आता आमगे सिरीज जे चाल आसा 10 ऑफेन्सेस टू होली नेम ते ऑफेन्सेस करता आपल्याला ते आमगे पात्र जे असतात तांतू असेल वाट्या मणके असतात ते आम्ही कितले धन बी ओटू केलं तांतुल्यान ते ड्रेन जाऊन वता. आजी फुडें 4 सेशन जाले आसा 4 ऑफेन्स हा विषय ना. आजी 5 ऑफेन्स माताजीन आमकां मस्त चंद कोण सांगून दिल्या, मस्त एनालॉजीज दिले, मस्त एक्झाम्पल्स दिले त्यांनी. कशी हरिनाम आम्ही घेताना आमकां श्रद्धा असू का या ज्या हरिनामा महात्म्य आम्ही ऐकताचे 99% ऑफ अवर प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन द चॅन्टिंग. म्हणजे सिन्सियर चॅन्टिंग असता तशी कशी आमकां श्रद्धा असता या हरिनामा वैरी. हे सकाळ ऐकताना अशी लेखून नजर जशी माताजीन सांगले की ह्या कसले काणी असं एक कपोल कल्पित असं अशें म्हूण आसतना आमकां पूर्ण श्रद्धेन या कोरका त्या आजी मस्त चणकून सांगून दिल्या. अमल सीता माताजी मस्त धन्यवाद तुमका. जाल्यार कोणाला कसले प्रश्न जावं असल्यार तांणी निमगू येता अनम्यूट कोण निमगू येता जावं तांणी चॅट बॉक्सा घाली येता. अमल सीता माताजी तुम्ही चॅट बॉक्स व्यू करू जाता कारण हांव मेगेल हांगा दाखोवन म्हाका ते रीड करू जायना. येस येस माताजी करू जाता. कोणाक कसले क्वेश्चन्स असले निमगे याची हरे कृष्ण माताजी. हाँ मथुरा माताजी. माताजी एक कॉमन चालू असचे लिखित नाम जप त्याच विषय थोडेशे सांगतावे. लिखित नाम जप आणि हे नाम जप तो डिफरन्स कसं माताजी लिखित नाम जप म्हळ्यार बोरोचे राम नाम आणि हे सकट बोरोचे नाम जप करता नव्हे ते कितली इफेक्टिव्ह आणि हे कशी म्हणून. माताजी आमकां प्रभुपदानं आमकां हरिनाम घेवचे बद्दल सांगितलं आसा. लिखित नाम हे नेमून नाही की देवाल नाव घेऊ का खंयचे रितीन घेतल्यार जाता वय. मात्र आम्ही केन्ना म्हण घेवन घेता तेन्ना आमगेले शुद्धीकरण जाता. म्हणले खातीर आमकां ओरली म्हणचे बद्दल आमकां चड स्ट्रेस केलेलो आसा. इतले न्ही सगळे शास्त्रांत बी होली नेमाचे चॅन्टिंगा बद्दल चड विवरण तो न्ही साधारण आता सकट चालू असते लिखित नाम जप कराची बऱ्याची ते होमा घालताची सकड पुरा सकड ऐकतात. आम्ही हांगेल इस्कॉनांत अशी पुरा म्हणनाच माताजी. म्हळ्यार आमगे इस्कॉनांत आमी श्रील प्रभुपादान आमकां अशें केन्ना म्हणला की तुमी यज्ञांत पुरो हरिनाम घालाची अशें पुरा म्हूण केन्ना तांणी स्ट्रेस केली. आयकुचें तूं केन्ना आयकलना. दुसरी धर्मान तांणी म्हणटाची की हो इतले कडले नांव घाल आमी होम करचेसाची तांतूच घालका. केन्ना देवा नांव घेताची तेन्ना आमी केन्ना म्हणचे जाता ते होमांत घालचे प्रश्न खंय येता म्हणून एक विशय आसा. एक कॉमन सेन्स पॉयंट ऑफ व्ह्यूवार पळोवचें गेल्यार खंयचे यज्ञांत हरिनाम म्हळ्यार आशिल्ल्यान सर्वस्त यज्ञ खंयचे आसा तेन्ना न्ही ते देवा नांव आनी होमांत म्हळ्यार हवन कुंडांत घालचे प्रश्न खंय येता. देव कसं म्हणता तू केन्ना हरे कृष्ण महामंत्र म्हणता ते आशिल्ल्यान सर्वस्त व्हड यज्ञ खंय कितें आनी ते म्हळ्यार स्वता देव तेन्ना कशी म्हळ्यार ते आमी यज्ञांत घालची म्हण एक नॉर्मल एक हवन कुंडांत घालता कसले म्हत्व ना न्ही ताचे खातीर. हा कोणाला एक खंयचो अभ्यास मागीर आज आशिल्ली की श्रीराम जय राम जय जय राम पयली दोन लोकांले उलोच बदलाक न्ही ती इस्कॉनान जोडायली नाशिल्ली ती एक बरोच तिणें म्हळ्यार देवाल नांव म्हळ्यार एकले ना आशिल्ले तेन्ना कसले विंगड कसले करचे पसून एक वाजोवचे जेव हे बरोच आशिल्ले पण चंद कोण बरोच तिणें त्याची एक हॅबीट जावन गेल्ली. दिवसा हांव एटलिस्ट एक पेज पुरो बरें ना जाल्यार बी म्हाका एक सम न्हीद येना अशें म्हणून तीन एक बरोच तिगेले हॅबीट आशिल्ले. आणि आय यूज टू सी हर इवन बिफोर इवन माय चाइल्डहूड आय यूज टू सी हर. हांव तिका विचारता आशिल्लें देवाल नांव न्ही ते केन्ना घेवता केन्ना म्हणयता तिगल कडच्यान हांव एक आयकलें आनी तातूंत मागीर आतां आमगे हे संस्था जॉयन केलेली आसा इस्कॉनान इतलें वर्सून आमी तेची आयकून घेवन येता आसा की अशी देवाल नांव केन्ना आमी घेताची खंयची रुपार घेयाची पण
कशी आम्ही म्हण घेऊन इफेक्टिव्हली कॅन अटेंटिव्हली कॅन आयकता ताजेच कितलो पूर्ण लाभ मेळत पळय ते बाकी खंयचे रुपार ना म्हूण घेवन अशें म्हूण म्हणटाचे. That's Maharaj. Sorry, I don't know how far I was able to convince you. येस थँक्यू माताजी. म्हळ्यार या ना नॉर्मली आता जना एक हे ट्रेंड आसा तांकां एक आन्सर जावक म्हूण हांव हे प्रश्न निमगिलेले एक्चुअली हांग पुरा सकड लिखीत नाम जे बरे आमी ते बरयता तेश म्हूण सांगता न्हू त्या खातीर हांव हे प्रश्न निमगिले. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. आणि बिंगड कोणाले कसं प्रश्न असती? मुरलीधर चरण प्रभू जो तुम कोणानं रमण हरी प्रभू तुम कोणाक कसले हां तू ऍड करचे तसले प्लीज कराची. मालगड आसाची हांव खंयची आयकून आयिल्ली आसा त्याच प्रमाणे हांव शेअर केल्ले. जप करताना हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. धन्यवाद प्रणाम माताजी. आम्ही जप करताना अटेंटिव्ह जावन आस की ना म्हण कशें कळत आमकां? अटेंटिव्ह जावन आस कशी की ना म्हूण कळटली म्हळ्यार आमगे लक्ष केन्ना हांगा थंय जाय नाशी आमगे टोटल फोकस आमी कसो म्हणटा पळय ताजे वयर आस की ना म्हणून ते एक टेस्ट. तशीच केन्ना आमी जप केन्ना करताची तेन्ना आमगे मटिरियल अट्रॅक्शन कितले कमी जाता आसा आनी नाश केन्ना बरोबर येत पळय तेन्ना आमी लेखा की ओ आमगे मुखार कितलेच कोणानच कसले केल्यार आमकां लक्ष वचचें ना पळय. ते नरसिंह मेहता उदाहरण आशिल्ले. नरसिंह मेहता म्हणून गुजराताचे फेमस तागेले धुवेल वारडीक जावचे आशिल्ले खंय तेन्ना ताका तागेले बायलीन ताका ऑर्नामेंट दिवन सामान हाडचें धाडिल्लें खंय आनी तो ते एक कडेन भागवत कथा चलता अशें म्हूण थंय वचून बसलो की 4 दिवसान धुवेल लग्न आसा आनी हो 7 दिवसा कथेंत वचून बसला. 7 दिवस जाले नंतर तो लेखून येता ओ धुवेल लग्न आशिल्लें कसं जालें लुडच्या फावो म्हणून म्हळ्यार मात्र तागेले असं हे देवा वयर विश्वास आनी आशिल्लो की अटेंटिव्हनेस म्हणले वयर म्हणटा की 4 दिवसान तागेले धुवेल लग्न बी चंद कोण जावंक गेलें ताका गोत्तू बी आनी देवान तागेले बदला येवन पुरो अरेंजमेंट कोण जाल्ले. मात तितलो विश्वासू तितले अटेंटिव्हनेस हे आमचेचेरी म्हणजे अगदीची आय एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल कसं म्हळ्यार प्रभुपादान एकच सांगिल्लें आसा हांव खंयचे नियम दिलेले आसता खंयचो इम्पॉसिबल म्हणून न्हय. इट इज पॉसिबल सो आय हॅव गिवन इट टू यू ऑल. एटलीस्ट मनुष्य लायफ केन्ना आमकां दिलेली आसा ताका खंयची पॉसिबल विषय आसा त्याचीच आमकां दिलेली आसा. सो आमगे अटेंटिव्हनेस केन्ना वाडटा केन्ना जाता आमगे फुल कॉन्सन्ट्रेशनाचेर केन्ना आमी आयकताची आमी कसं म्हणील ते उच्चार केन्ना करता प्रोनाउन्सिएशन केन्ना समो म्हणील केन्ना समो आयकताची तेन्ना आमी लेखता. ताजेचे आमकां फॉल अशी आमी जप करता जाल्यार केन्ना केन्ना आमी लेखचे पळय एक फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड म्हणटा पळय 1 सेकंदाच्यो 2-3 सेकंद लागतात आमकां अलग फिलिंग येता. ते परत त्या फिलिंग येवचे ते भावना पावचे मस्त कठीण. ताका अटेंटिव्ह चॅन्टिंग म्हणटा. आमगे मटिरियल अट्रॅक्शन ऑटोमॅटिकली रिड्यूस जाता वता माताजी केन्ना आमी इफेक्टिव्ह चॅन्टिंग करचे सुरू करता पळय तेन्ना. रायट माताजी. थँक्यू. हरी बोल. हरे कृष्ण माताजी. आम्ही 1-2 वर्सांपासून चॅन्टिंग करता ती जरा चॅन्टिंग केल्या निमित्त मन एक समाधान जाता म्हणून चॅन्टिंग करता ती त्याला कसं नाही आध्यात्मिक प्रगती अशी तुम्ही सांगला वारी कसं नाही मेटेरियल कसं नाही सोडू जायनी आध्यात्मिक प्रगती जायनी म्हणून लेखता जाल्यार या सेशना निमित्त आमकां हे 10 अपराध म्हणा कसं म्हणून कळ्ळें आमकां गुत्तसून गुत्तना तिला मस्त सकट चुकी आमी करता हे मस्त लायक सेशन आमकां मस्त खुशी जाली माताजी. नवे नवे विषय कळले. नाम अपराध म्हणा कसं म्हणून गोतना कळले. मस्त लायक सेशन मस्त खुशी जाली. धन्यवाद. आम्ही अपराध करता उरताची त्याची आमकां अपराध करता उरता गोतू न्हू गोतनाशी ताचे खातीर गोतनाशी केलेलो अपराध ताका देव माफ करचे शकता पण आमी गोतू जावन केन्ना करताच पळय ते माफ करचे जायना म्हणटा पळय तशी माताजी. आमी केन्ना एक पंथ येवचे सूट जाना आनी हाजे एकच सोल्युशन आमी गुरु महाराज गुरुच्यो कोणच संन्यासी लेवचे तेन्ना आमी एकच सांगचे केन्ना चूक जाल्यार आमगे इफेक्टिव्ह चॅन्टिंग जायना म्हळ्यार चॅन्टिंग करता वचो आपूण इतले जाता म्हणटा. आमगे गुरु महाराज तर केन्ना म्हणा कसले प्रॉब्लेम घेवन वचो आनी एकच सोल्युशन दिवचे डू अटेंटिव्ह चॅन्टिंग.
ताजे वयल्यान लेखा की कशी कशी म्हणतो इतको व्हड प्रॉब्लेम जाल्यार बी ते महाराज म्हणत की इफेक्टिव्ह चॅन्टिंग कराची ताज म्हण आपल्या लेखा की ताजी कितलो पॉवर आसा म्हण आमी लेखा आनी हाऊ लायटली वी आर टेकिंग लेखा. धन्यवाद माताजी. त्यावही माताजी आम्ही भौतिक अंतासनमा कसले विचार येत चेडवाल ಬಗ್ಗೆ घरचे अशी कसले चॅन्टिंग करताना मनात कस घेत असता तितलं इझी ना मला लाईक आम्ही आमगेल फॅमिली आमगेल चेडू अशी म्हणले आम्ही आम्ही म्हणून करता असा न्ही म्हणलं एक मेन प्रॉब्लेम असा केन्ना आम्ही लेखताच की ही कृष्णाली फॅमिली कृष्णाली जबाबदारी म्हूण केन ते फिलिंगार येवच्या सूर जात पळय तेन्ना आमी लेखतात घरांत म्हालगड आशिल्ले तेन्ना तो लेखून घेवन बसले की मेगेल जबाबदारी मेगेल बायली मेगेल चेडू हागेल जबाबदारी हांव घेवपा अशें म्हण लेखून घेवन तो तांगेल बद्दल पळयता. पण केन्ना आमी लेखतात की ही मेगेल फॅमिली न्ही हे कृष्णाल फॅमिली तागे जबाबदार बरी करच्यो वायट करच्यो तर देवाचेरय आसा. पूण केन्ना ते फिलिंगाचेर आमी कार्य करचे सूर घेता तेन्ना ऑटोमॅटिकली तो पळोवन घेता. पण आमी माया चंगुलांत अशी येवन फसता की आमकां विश्वास येवची म्हळ्यार साध्य ना म्हणना मस्त त्रास साध्य करच्याक. त्यावेळी माताजी आणि लेखून घेनाची वय आणि सुತ್ತमुत्त आम्ही त्याच तुम्ही सांगला बरे पडे सत्संग अशी पळय आमगेल सराउंडिंग कशी आम्ही आमगेल वाटता आसता त्या ताजे वयर मस्त लाईक फ्रेंड सर्कल वय वय मस्त इफेक्ट पडता. वय ते सोडू मस्त कष्ट आसा माताजी. थँक्यू धन्यवाद. येस हरे भारी सांगितलं आसा हे 10th अपराधांत खंय हे 10th अपराध खंयचे आसा म्हळ्यार आसक्ती म्हणल्या तो खंय आशिल्ल्यान व्हड खंय एज लॉंग कॅन मटिरियल आसक्ती केन्ना आसा तितलो पसून आमी बाकी खंयचे नाम अपराध ताजे मुखार काही फॉलो करता खंय केन्ना मटिरियल आसक्ती उर्ण बी आमी हे चॅन्टिंगा वयर 10th अपराध आसना नाम अपराध ते मटिरियल आसक्ती केन्ना आमी सोडून दिता पळय तेन्ना बाकी सगळें पॉसिबल आसा. ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग ऑटोमॅटिकली पॉसिबल आसा. पण हे आसक्ती सुटन अशी आसने आमगेल अवस्था ते आसा. एक प्रभुपदान हे काणी आयकली उरच्या पाव एक जस्ट 2 मिनिट घेता मुरलीधर सर एनालॉजी नाही एक जस्ट पास्ट टाइम सांगता की एक म्हणटा लग्न एक दिब्बणा वत्त आशिल्ले पहिले काळात तू तेन्ना दोन एरी हे श्रील प्रभुपदान एक्सप्लेन केली की हे दिब्बण दोन एरी एक गांवांतल्यान आनी गांवां वचचे आशिल्ले ते गेले वचचे आशिल्ले तेन्ना ते सगळे लोक तयार जावन पुरो एकत्रित जावन ते दोन एरी बसले म्हणून जाले ते आनी तो चलयतल्यान म्हणले पळय आतां तुमी आतां न्हिदचे हाडटा फाल्यां सकाळी आमी डेस्टिनेशना वचून पावताची अशें म्हणले अड ना म्हणून सगळे लोक बसून जाले आनी तान मस्त दोन चलोवन केले म्हणून जाले आनी सकाळ जाले म्हणून जाले. आतां सगळे लोक अशें दिसून येता की ओ आमी आमच्या डेस्टिनेशना पावले अशें म्हणून पळयचे गेले खंय आसा की खंयी आशिल्ले रिजन कसो सांग ते कोण दोणी कार आशिल्ले ताणें ते एंकर काडिल्ले ना एंकर बांदून खंय आशिल्ले पळय थंयी आशिल्ले. तशी आमगेले हांगा आमी लेखताच मस्त आमी हे सेशन्स केन्ना आयकताची ओ आमकां इम्प्रूव करता मात आमी आमगेले आसक्ती आसना मटिरियल आसक्ती आज म्हागे चरडा आराम ना आज म्हागेले हाक बामणा आनीक कसो जाल म्हळ्यार आनीक बायली कसो हांतू तूं उरना हातूंतल्यान भायर येवच्याक आमी विचार करचे शकना आमगेले थंय येवन आमी बसताची बंधन आहे बंधन आसाची ते दिब्बण कशी पाविल ना पळय अनेक एंडात तशी आमी कृष्ण प्रेम म्हणून खंयच्यान प्राप्त करचे शकता ते एक शेअर करूया केले. दॅट्स इट. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. भारी सुंदर रूपात तुम्ही पुरा भक्ताल प्रश्न છે संकोरનું आन्सर दिलेलं असं आम्ही सगळं हे जे ऐकलेलं असं त्या प्रकारे आमकां फॉलो करू जातले म्हणून आम्ही प्रार्थना करूया देवा लागीं. आणि जशी माताजीन म्हळ्या की तुलसी कृपा जाय आमकां तशीची गुरुल कृपा जाय भक्ताल कृपा जाय ह्या सगळ्याले कृपा घेऊन आम्ही जे ऐकलेलं असं त्या प्रकार चोल आम्ही लक्ष देऊन हरिनामावर मन केंद्रित करू जाऊ का म्हणून प्रार्थना करून घेऊया आम्ही देवा लागीं कृष्णा लागीं. आता केलो अनाउन्समेंट्स आसा ती
फाल्याक दुर्गा माते वैरी सेशन असं जशें माताजी म्हळ्यार तांगेले कडेन गुजरातान तू नवरात्री व्हड प्रमाण सेलिब्रेट जाता तशें नवरात्री चाल आसा. तर फायचे सत्संगा विषय दुर्गा माते विषय आमकां सांगू येता असतील आसची विजय गोविंद हिज ग्रेस विजय गोविंद प्रभुजी हे फाल्यां शेनवाराक 7:30 हे सेशन आसा सगळ्यांनी अटेंड करका म्हण विनंती. ताजे मागीर आमगेले 10 ऑफेन्सेस सिरीज अशी कंटिन्यू जातले. आज 5 ऑफेन्स आशिल्ले. नेक्स्ट 6th ऑफेन्सा विशयी आमकां सांगू येता आसची हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभू. ह्या सेशन्स ऍक्च्युअली सोमारा बुधवारा आणि शुक्रार असता. तर हे सगळ्यांनी अटेंड करका म्हण विनंती. ताजे मागीर 6 तारखेक एकादशी येता. प्रति एकादशीक भागवत पुराण कोंकणी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण अरेंज करताची. ताजे जपा टॉक असता आणि चॅन्टिंग सेशन जाता. तर हाजे सगळ्यांनी लाभ घेवका. तशीची भक्तीचे सेल आमी खंय सेल असल्यारी मन अट्रॅक्ट जाता. म्हळ्यार आमी ज्या पेमेंट करता ती त्या पेमेंटान तू आमकां जितली खरेदी करूं मेळटा ताजे पेक्षा चड सेल मेळटा म्हणून आमी सेल लागली कुर्ले ऑटोमॅटिक थंय लक्ष वता. तशी ह्या भक्तीची सेल आता येतस या म्हयन्यान तू जेन्ना दामोदर महिना ते येतस ते भक्तीची सेल आशिल्लो म्हयनो. तर हे दामोदर आरती फेस्टिवल सुरू जाता. 10 तारखेक ताचे इनॉग्रेशन सेशन आसा. तेव्हा सगळ्यांनी अटेंड करका. तशीची कोण कोणाक तांगेल घरकाड जावची दामोदर आरती आमकां सगळ्यांक पळोवच्या मेळका म्हूण दिसता. तर तांणी बुकिंग्स करूं. राजेश्वरी माताजी जावं रश्मी भट माताजी जावं विद्यापै माताजी तांगेल पैकी कोणाक कॉन्टॅक्ट करून तुमगेल बुकिंग्स करका म्हूण विनंती. तशीची 14 तारखेक एक महान वैष्णव भक्त श्रील नरोत्तम दास ठाकूर हांगेल भक्तीपूर्ण तांणी जे भजन्स बरयलेले आसा त्या भजनाचे भजन संध्या आयोजित केलेले आसा. त्यावेळेस सगळ्यांनी म्हळ्यार कशें आसा हे भजन म्हळ्यार तांगेल हृदय तांणी त्या भजनान तू व्यक्त करताची आणि भक्ताल हे जे भाव आसा ते आमी त्या भजनात दाखून आयकताची. तेन्ना ते आमकां कृष्ण प्रेम थंय दाखूनय मेळटा. त्यामुळे भजनान तू तांणी तांगेल हार्ट रिवील केलेले निमित्ती तांगेल भक्तीचे जे तांगेल इतली टेस्ट आमकां मेळ्ळीच ना पण थोडे थोडे ताजी रुची आमकांय मेळू साध्य आसा. आमकांय कृष्ण प्रेम तांतूतल्यान वाडून येवं साध्य आसा म्हूण हे भजन संध्या सगळ्यांनी अटेंड करका म्हूण विनंती. 14 ऑक्टोबराक आसा. आणि कसं अनाउन्समेंट्स आसा प्रभुजी? थँक्यू व्हेरी मच. जायत. तर आता आमी नरसिंह प्रणाम सांगून आयचे सेशन कैद करूया. श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंह देव. प्रल्हादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा. ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलटंका नखालये. इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा. बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा. बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा. बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा. नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे. नरसिंहमादिं शरणं
नम प्रपद्ये तव कर कमलवरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल। भक्ति विघ्न विनाशक श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।